पागिवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, उर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेळ्ळोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कळदां सांगलें आनी आतां रोडून सांगतां. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. तांचो शेवट निसणटोन. तांचो देव तांचें पोट. तांची व्हडवीक तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर तीं आनीक कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थावनूच एक सोडवणणार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पोरजोलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे हलके कुडीचे रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आधीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटूच म्हज्या भावा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सवें थीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडेतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. संतोश बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्याव जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. स्वभाव. संतोश बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्याय मनसुबीचे सोदरे. दाविदाच्या घराण्याचो सोदरो. स्वभाव. संतोश बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें. कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुकोदम आसलो. हो ताचे ग्रेसकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताची सुरशीं वचून हाचेर फिरात दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांवें आयकतां तें कितें? तुजे कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुकोदम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकोदम आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुकोदमपण खाण घेता म्हणटूच हांव आतां कितें करूं? कोणूंक म्हाका सोकोत ना भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. शाबास, कळ्ळें म्हाका मुकोदमपणा वेलो निकाळल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजोलें. आपल्या दोनयाचे एक एकल्या रिणकाराक आपूण ताणें पयले लागीं विचारलें,
म्हजे दुनयाक तूं कितलें देव आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापान तेल. मुकोदोम ताका सांगलें, हें पळय, तुजे लेखपोत्र बोस हांगा आनी बेगीन ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देव आसा? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 खांडो गंव. मुकोदोम ताका सांगलें, हें पळय, तुजें लेखपोत्र, घे आनी अशें बरय. तसवितेन आपलें काम केलें म्हूण दुनयान त्या नादबुद्धीच्या मुकोदमाक वर्णिलो, कित्याक संवसारी मनशान आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तजवितीची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेलवण दुनयान त्या नादबुदीच्या मुकदमाक वर्णिलो. नियाळाक आदार जेजूच्या काळार आनी जुदेवा मदें मुकदमाची मजुरी अशी जाताली. विकून दिल्ल्या मालाक जें कितें नितीन फावो आसलें तें दुनयाक वेतालें, पूण मुकदम तें मोल वाडयतालो आनी ओगळे पयशे आपले मजुरेक दवरतालो. हाचे भायर ताका मजुरी मेळनासली. म्हणटूच रीणकार्याकडचें मुकदमन दुनयाक दिवचें आसलें. तशेंच दवरलें, पूण आपणाक मजुरीचें दिवचें आसलें तें सोडलें आनी अशें करून ताणें दुनयाक फटोवंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत दुनयान त्या नादबुदीच्या मुकदमाक वर्णिलो, कित्याक ताणें चोरी करूंक ना, पूण जबाबदारेन आपलें काम केलें. आमी जायतीं जाणां तरेकवार वस्तूंचो वेपार धंदो करता. आमी दुसऱ्या लागीं माल व्यापार हाडटा, मागीर आमकां तो कितल्या मोळाक पडटा आनी आमी तो कितल्या मोळान विकता ताचेर आमी दोबरादान म्हणजे डबल काडटा. वो आमकां फावो तो फायदो आमकां दवरता. तशेंच जायतीं आमचीं भावां भयणां दिसवड्याचो वावर करतात. आमचो फायदो आनी नुकसाण आमी सदांच पळयता. आमकां जण एकल्याक ह्या संवसारांत जियेतना वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात, जावं धंद्यांत जावं वावराचे सुवातेर वा आमच्या गुणां वरवीं. आयज जेजू आमकां ह्यो सगळ्यो आमच्यो जबाबदाऱ्यो बरे भाशेन पाळूंक आपयता. तर एका दिसा सुर्गीच्या राज्यांत जेजूक आमी रूप रूप पळोवंक सगळीं फिकिरीन वावरुया. म्हजो थाराव, दर दिसाक म्हजो वावर जबाबदारेन आनी फिकिरीन करून जेजूचो पाटलाव करूंक वावुरतलीं.